चिंचणी वाठारा उपरांत आता नावेली वाठारांतय शेतां रोवपाचेर लोकांनी लक्ष केंद्रीत केला। नावेली शाळेच्या भुरग्यांनी शेतकी सुवातांक भेट दिवन शेतकी तंत्राविशीं माहिती जाणा जावन घेतली। डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हांचे वांगडा कोमुनिदादेन हो उपक्रम सुरू केला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयतात जो चिचोणे गांवांत जो ग्रीनरी केल्ली, ह्या ग्रीनरीचो जे शेत रोवपाक स्टार्ट केले तेजो बोध खंय तरी नावेलीची जी VCD कमिटी आसा या शेतकार आसात हेणी घेतलो आनी हेणी आज हांगा कल्टिवेशन स्टार्ट केले कडेन आसा विथ द हेल्प ऑफ डॉन बॉस्कोची जे कॉलेज आसा या एग्रीकल्चर कॉलेज ह्या हेंचे मार्फत आज तुम्ही पळयतात आज बरें दिसता। ही जी भुरगीं आसात ही भुरगीं आज प्रत्येक शेतां देवले कडेन आसात। ही इतल्याच ह्या भुरग्यांक कळपाक जाय की आदले तेंपार आमी कशें शेत रोयताले आनी आतां कशें रोयतात। पयलीं आमी हातीन रोयताले, रेड्यांक घेताले, बैलांक घेताले आनी कोसताले आनी आज न्यू टॅक्नॉलॉजी येयले कडेन आसा। ही टॅक्नॉलॉजी ह्या भुरग्यांक बऱ्या पडटली। ह्या भुरग्यांनी आज जाणून घेतले की कशें करून शेत रोयतात, पयलीं कशें रोयताले आतां कशें रोयता म्हणून खरेंच बरें दिसता की ह्या भुरग्यांक वालोर ह्या इस्कॉलाची जी भुरगीं आज हांगा येयले कडेन आसात हे एक एग्जाम्पल। हे आमचे यंग जनरेशन म्हणटा हेंकां कळपाक जाय। आज ह्या भुरग्यां कडेन आमी विचारया की ह्या शेता बद्दल तुमकां कितें दिसता आनी तुमी कितें सांगपाक सोदतात ते। Today we are here to see the fields, planting of fields. This field was abandoned from 35 years, as the father told us. First they used to plow and harvest, sow everything by hand. Now they have used machineries. Father showed us how they first plowed the crops, plowed the fields, and then they planted the crops and all. It was a nice experience and we loved it. बरें दिसता की आमगेले नावेलकार भाव आयज कितल्याशा वर्सांनी तेंच्यांनी शेत रोवपाक सुरू केलें आनी आयज सुरवात जाल्या। आमच्या फादरान हांगासर इनिशिएटीव घेवन हे बरें काम सुरू केलां। आयज सुरवात जाल्या आनी स्कुलाची भुरगीं बी येयल्या आनी खरेंच एक न्यू टॅक्नीक रोवपाची बी आज पळोवपाक मेळ्ळी। आनी आमगेल्या नावेलकारांनी सगळ्यांनी आपली शेतां जी इतली वर्सां अशी सांडलेली ती ह्या वर्सा पासून सुरवात केल्या म्हणून तांचे हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता। आनी आमगेल्या जाणट्यांनी शेतां हे जागे सांबाळून दवरल्या ते आमी हे सांबाळून दवरना जाल्यार तेजे मिसयूज जातले। त्या खातीर शेतां ही रोवपाची खूब गरज आसलेली आनी ते आमच्या BDC कमिटी नावेलीची जावं बाकीच्या नावेलकार शेतकारांनी हे केलां ताका सगळ्यांक हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता। आनी बरें दिसता की आमचें गोंय जशें आमी पयलीं सगळे ग्रीनरी पळयताले शेतां भितर दिसनासली, आयज परतून खंय तरी आमच्या लोकांनी हे सुरू केलां तांकां देव बरें करूं। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खडगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।